गोंयांत सध्या गरमेक लागून लोकांची बरीच वायट परिस्थिती जाल्या। आयतारा सांजेर पडिल्ल्या आडवळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली। गोंयच्या कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। तशेंच सावयवेरें मुखेल रस्त्याचेर आंब्याची फानी मोडून पडिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली। मजगतीं शेल्डे पंचायत वाठारांतल्या तिळामोळ जंक्शना लागसार आशिल्ल्या एका घरांत पावसाचें उदक घुसलें। ह्या सगळ्याक संबंदीत प्रशासन जापसालदार आसा अशें आदले पंच वांगडी अमेय चिमुलकराचें म्हणणें। काल पावस येयल पळय तो पयलीं पावस येयल ते उदकां तुमगे घरां उदक भरलें। उदक भरलें आख्खें उदक भरलें सारकें आख्खें सगळें सारकें सगळें बोलां आतां घरांत मनीस जाला आनी तें पुसून काडा आख्खें एका थंय अशें फाटल्या 2 वर्सां अशें पयलीं भरलेलें न्हू उदक। वर्सांच भरता कित्याक लागून हें उदक भरता? उदक म्हणजे वचना उदक हालेंतल्यान वचना हालेंत बारीक आसताय न्हू त्यो हेका लागून उदक वचना तें वचना म्हणल्यार ते पॅक जाता ते साफ करता ते ना कोण केन्ना गेला पोर आमी मातशें ते फायर ब्रेक लावन ते हें काडलोली माती फायर ब्रिगेड घालून उदक मारून उदक मारून ते माती काडलोली आख्खें बोलो आसलें उदक सगळें ते माती तूं ते कोण नाही वर्सां सुद्दां येता। आतां काल तुवें तें उदक काडून येवपाक कितलो टायम लागलो तुका? राती कितल्या सुमार हें जालें? कितें 8 येयलोलें 8 उदक बोलोलें 8 उदक बोलो कॅशन देवना जालें मागीर आमी येन ते म्हणजे हातरी काडले तेणें एक हातरी काडून तेजे मागीर उदक देवला 3 वर लागला उदक काडून। पावसाक तिळामोळ शहरां पडलो त्या पयलीं पावसा भितर हें घर एक अर्दवरा भितर फूल भरलें। हाका जबाबदार पंचायत न्ही पण हाका जबाबदार एडमिनिस्ट्रेशन। ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाक हांवें गेल्ल्या 8 ते 10 दीस पयलीं सांगिल्लें की ह्या वालेटी जे हाडून तुमी पळय इलेक्ट्रिकल मटेरियल डंप घायला तो काडात। हाका गुणा म्हणटा ताका लेटर केलें, संजीव म्हालशेकर म्हणटा ताका लेटर केलें आनी पर्सनल त्या जेई जो नायक म्हूण आसा सर्वेश नायक ताका हांवें लेटर केलें ताका पर्सनल सांगलें पण ते आयकुपाची तयारी दवरनात। ते आपल्याक बिग बॉस समजतात कोणाचे ते पॉलिटिकल प्रेशराचेर ते हांगा सुसेगाद बसून पोट भरतात। काल जेन्ना हो पावस पडलो आनी हांवें जेन्ना घर भरलें तेन्ना अशें जालें की हांवें स्वता तें मटेरियल काडून भायर उडोवचें पडलें पण त्या डिपार्टमेंटान बशिल्ले 4 मनीस एम्प्लॉई ऑफ द गव्हर्मेंट स्टाफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एकलोय भायर सरलो आनी हांवें तांकां विचारलें फकत लायटी उजवाड घाला रे मातशें काडपा जाल्यार ते सांगपा लागले की तें काम आमगेलें न्ही कोणाली म्हस आनी कोणाली कुंपण हें आमकां खबर ना।